गोयचे शेतकी खाते खंय श्रीलंकेचो नाल्ल इम्पोर्ट करतले। सध्या नाल्लाक पेटला उजो। सरकार नाल्लाची रेट देंवोवपाचो खंय विचार करता। बरे क्वॉलिटीची नाल्लाची कलमां हाडून हो प्रश्न तडीक लाव येता। ना जाल्यार भाटकारा कडच्यान डायरेक्ट नाल्ल विकतो घेवन लोकांमेरेन पाव येता म्हूण शेतकी मंत्री विजय उलोवन दाखयता। सध्या खंय विचार चल्ला, निर्णय जाल्लो ना। ते वटेन नाल्ल तेकलो 40क। नाल्ल ना जाल्यार गोंयकारांचें जेवण जायना। लोकांच्या बोल्सांक सध्या नाल्ल परवडना म्हूण विरोधी राजकीय पक्ष आनी संघटनांनी नाल्लाचें चिन्ह आशिल्ल्या गोवा फॉरवर्डाचेर तोमणे मारूंक सुरवात केल्या। नाल्लाचो रेट देंवोवपाचें सरकाराक मोठें आव्हान। शेतकी मंत्री विजयाचो नाल्लाचो रेट देंवोवपाचेर खंय विचार चल्ला। लोकांक सबसिडीचेर हायब्रीड माडाची कलमां दिवपाचो विचार चल्ला। दुसरो उपाय खंय भाटकारा कडच्यान नाल्ल विकतो घेवन तालुक्यांतल्या विक्री केंद्रांनी लोकांक विकपाचो। Reducing price of coconut is subsidizing the coconut sapling. आता DJ farms म्हणटा ताणे संपूर्ण म्हणून व्हरायटी काडल्या। ती व्हरायटी इज लायक एट द मोमेंट इट इज लायक जादू म्हळ्यार असो की एक एवरेज माड जर 85 नट्स दिता पर इयर जाल्यार संपूर्ण सेज इट्स गिविंग 250। सो 85 खंय आनी 250 खंय। नॉर्मल बाणावलेचो माड आहा तो लागपाक एक 7 वर्सां लागता, 7 ते 8 वर्सां लागता। वो 2 वर्सां लागता म्हूण ते सांगतात। दोनांचे एक एक्स्ट्रा घाल 3 कर। ती हायब्रीड इट इज डन इट इज बाय सम पार्टिकल DJ फार्म्स। पाड्ड्यां चालू आहा। आय हॅव मायसेल्फ गॉन एंड सीन डायरेक्टली इम्पोर्ट कोकोनट फ्रॉम श्रीलंका वेर द प्राइस इज मार्जिनली लो। दिस इज वन। हे सर्वसामान्याक पावतलो जाल्यार डिपार्टमेंटाच्या सायडीन जे डिपार्टमेंट नाल्ल प्रोड्यूस करता आमचे जे फार्मांनी जाता तो आमी हाडून हॉर्टिकल्चराचेर सबसिडायज विकता। बट दॅट इज नॉट गुड इनफ बिकॉज इट इज नॉट टचिंग द एंटायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द स्टेट। एंटायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द स्टेट जर टच जातले जाल्यार वी वील हॅव टू गो फॉर इम्पोर्ट फ्रॉम श्रीलंका। सेकंड वी वील हॅव टू increase the support price and directly buy from the farmer, from the world of Bhatkar, without putting any agency in between. कशें केल्यार marginal देवपाक शकता। The government, especially our department, is monitoring this at every level. We thought that after the second part of December, second harvest of December, stabilize जातले अशें आमकां दिशिल्लें, पूण क्रिसमस सिजना खातीर परतोय प्रायस वाडलो। सो दीस इज अ प्रोग्रेशन। हांव चिंततालो की तालुका प्लेस एक तालुका प्लेसान एक आउटलेट करप। येयल्यान कितें इन्क्वायरी स्टार्ट केल्या तुमी श्रीलंकासून हाडपाक? श्रीलंकासून वी हॅव स्टार्टेड इन्क्वायरी फ्रॉम येस्टरडे इटसेल्फ। दॅट इज हाव वी केम टू बिकॉज वी वर ट्रायिंग। आय वॉज checking up the prices of comparative prices and also the currency position. You all have taken a decision? Not decision, but this is what is contemplated. नवी कलमां हाडून लोक ती सबसिडीचेर घेता आनी ती वयर सरून लोकांक नाल्ल मेळटा म्हणल्यार वर्सां वचपाची। तो नाल्ल मेळटा तेन्ना खबरो। भाटकारा कडच्यान डायरेक्ट नाल्ल उखलपाच्यो गजाली शेतकी खातें करता। दुसरे वटेन खेती माडांचे माड नाल्ल पोखरून बोडके करतात म्हूण शेतकार बोवाळ मारतात। खेती आनी माकडांचेर उपाय काडपाक ना सरकाराक ना राना खात्याक फुरसत। नाल्ल येतलो खंयच्यान? प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील। काणकोण तळपण नुस्तेकारांक एका जेटीची सामकी गरज आसा। ते खातीर यत्न करतलो म्हूण फिशरीज मंत्री विनोद पालेकार उलयला। ताणें आगोंदा नुस्तेकारां बरोबर फिशरमॅन डायलॉग केलो। काणकोणकारांचे बाकीचे प्रश्न सोडोवंक एक दीस सगळ्या ऑफिसरांच्या टिमीक घेवन येता म्हूण ताणें तांच्या लोकांक सांगला। आनी त्या खाडींतल्यान वचपाक आनी येवपाक सावरकारांक खूब डिफिकल्टी फेस करची पडटा। जेन्ना लो टायड आसता तेन्ना तांकां वचपाक मेळच ना। हाय टायडीचेर वचपाचें आनी हाय टायडीचेर येवपाचें। जर तितलें जर तेंची खाडशी ड्रेजिंग करीत जाल्यार तेंचो हो प्रश्न सुट्टलो। आवडटून फुतार आयलो बरें उमेदीन गेले आमी काणकोणची जेटी परत पुर्ण जीव जातली म्हणून कांयच पळयलें ना। हिंगा जेटी आसली तशीच आसा जशें रुदेशान म्हणलें। एक 20-25 वर्सां ते जेटीचेर गजबजाट आसतालो। काणकोणकारांक बोटे आसतालो, अभिमान दिसतालो की पाग्या बोटे आहाय म्हणून। पागे आतां ह्या धंद्या म्हणल्यार साळेचे लोक थोडोसो आतां फिशिंग घेवन बसलाय। पालयेकारान उपरांत आगोंदा खाडीची पळोवणी केली। इन जनरल चडशे लोकांचे आतां
हे आता सॉयल इरोजन आसा येदे मोठे हे एकदा काडल्या नंतर हांगासर लोकांच्यो खुबश्यो समस्या सुटाव्यो जातल्यो. परत तांचे पार्किंगाची वेवस्था ह्यो ज्यो व्हडयो आसा त्यो खंय दवरपाच्यो अशा परिस्थितीन ते खंय लायतले व्हडयो. पूण आमी एक मच्छीमारी खात्या मार्फत म्हणाव एक अशी हांगासर जेटी करूंक सोदता, एक तर फ्लोटींग जेटी किंवा पक्की अशी जेटी करून ते लोकांचो ही जी गंभीर अशी समस्या आहा व्हडयो बी पार्क करपाची ती मुख्य समस्या लोकांची आसा. परत रस्ते, उदक आनी लायट ही तर सदांचीच गोश्ट आसा. त्या दृश्टीन आमी विचार करता. आनी ज्यो ज्यो आतां आमी सांगला तांकां की आमी बेगीन एक भेट दिता, सगळ्या ऑफिसरांक घेवन येता आनी ज्यो ज्यो समस्या आहा थंयच तुमी तांचे फुडें मांडप. आमी ओगी बसतले, तेच तुमकां आन्सरां दितले आनी तेजो प्रश्न कसो सुटावो जायना तो आमी पळयतले. म्हणून आमी मॅक्झिमम हे सरकार म्हणटा ते गोंयकारांचे आनी जर गोंयकारांचें अहित जाता जाल्यार ह्या सरकाराचो उद्देश सफल जायना. म्हणून आमी गोंयकारपण राखपा खातीर लोकांच्यो ज्यो प्रमुख समस्या आहा त्यो समस्या सोडोवपाक सगळ्या ऑफिसरांकूच घेवन येता एक दीस आनी फूल दीस हांव हांगासर रावतलो आनी पळयतलो, लोकां बरोबर संवाद सादतलो आनी त्यो समस्या सुटपाचो आमी प्रामाणीक असो प्रयत्न करतले. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.